मोगाच्यानो जुदेव आनी कानान लोकां मदें संबंद तितलो बरो नासलो विविध कारणां खातीर. पोरन्या तेस्तामेंतांत आमी वाचल्यार इस्रायल परजेन कानान गांवाचेर धाड घालन तो गांव आपणाचो खर्न घेतलो. आनी आनी एक विशय कितें म्हळ्यार कानान गांवचो लोक बाल आनी आशेर म्हळ्यार देवाची पुजा करतलो. तशें आसल्यान एका रितीन राजाकी व्यत्यास आनी एका रितीन धर्माचो व्यत्यास आसलो. आनी जुदेव कानान लोकां मदें तितलो संबंद नासलो जाल्यार मार्को अशें बरयता जेजू त्या गांवाक गेलो म्हणून. एका रितीन आपल्याच्या शिसांक एक उदाहरण एक पाठ शिकोवच्या खातीर आमी आनी तुमी आमचो धर्म आनी तुमचो धर्म आमची जात तुमची जात तुमी विंगड आमी विंगड ह्या मानसीक पिडेतावन तांणी भायर जाय. तेन्ना मात्र जेजून शिकयल्लो तो वांजेल जेजून शिकयलीं ती उतरां तांणी लोकांक पावीत करयेत. नंतर केवल जुदेवा मदें रावून हेरां लागीं ते वचूंक निराकर करूंक साध्य आसा हें जावन आसा पयलें. आनी एक विशय जेजू आयच्या वांजेलांत ही उतरां उपयोग करता. पयलीं भुरगीं खावन दादोशी जावन दित भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक उडोवचो समानय म्हणून. एक स्त्री येवन अनभवार्थी सोम्या लागीं एक देणें विचारता. तेन्ना जेजून त्या स्त्रियेक एका रितीन सुण्याक सरी केल्ले बरी. दूख भोगता जावंक पुरो पूण पयलें जेजून तिका भावार्थांत थीर करी जाय तिजो भावार्थ घट करी जाय. जर तर तिजो भावार्थ घट आसा तेन्ना जें कितें ती विचारूंक आसा तें मेळोवंक साध्य. जर तर तुजें तें भावार्थ ना तेन्ना जें कितें तूं जेजू लागचें विचारताय तें मेळोवंक असाध्य. त्या खातीर जेजू एका रितीन कठीण उतरांचो उपयोग करता जावंक पुरो पूण हाच्या फाटल्यान एक मुख्य उद्देश आसा ह्या स्त्रियेचो भावार्थ थीर करचो. तिसरो विशय कुर्साचो सांजुवांव एसेंट टू माउंट कार्मेल कार्मेल गुड्याची चडणी ह्या ताच्या बुकांत बूक पयलो अध्याय 6 ह्या जेजूच्या उतरांचो उल्लेख करन म्हणटा. एका रितीन सुणें आनी एका कुशीन देवाचीं भुरगीं. हो व्यत्यास आमी समजून घे जाय. कसलो जावन आसा व्यत्यास.
जेजू ओ देव आमकां उलो दिता ताजे सांगाता बसोन ताज्या बशयेंतलें जेवण जेवंक उलो दिता. जर तर देव म्हाका तितली डिग्निटी दिता, God gives me such a dignity to sit beside him. ताचे सांगाता बसून ताज्या बशयेंतलें जेवण जेवंक उलो दिता, आव्हान दिता, कित्याक आमी जावन आसात ताचीं भुरगीं. पूण कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा सबार पावटी आमी सुण्या बरीं. थंय ताजे लागीं मेजार बसून जेवचें सोडून जें कितें सकयल पडटा तें आमी लेवून आसता म्हणून. कितें तें सकयल पडटा तो म्हणटा ह्या संवसाराची देवान रचलेली वस्तू, ओडवीकपण, गिरेस्तकाय, हांकार आनी साबार रितीच्यो ह्या रितीच्यो वस्तू. जेजून ओ जेजूक देवसारान ताळणी हाडिल्ल्या वेळार तो म्हणटा हांव तुका अधिकार दिता, म्हाका मान दी. हांव तुका हो सगळो संवसार दिता, म्हाका मान दी म्हणून. तेन्ना जेजून एक कुडके खाण उडयलें. पूण आमी कितें करता सबार पावटी मेजा पोंदा बसून कशें सुणें लेवता तशेंच करता म्हणटा सांजू हांव. तेन्ना जर तर हांव थंयच रावतां तर म्हाका मेजा भोंवती बसून जेजूच्या देवाच्या बशयेंतलें जेवण जेवंक साध्य म्हणटा. जर तर म्हाका देव तितलें डिग्निटी दिता तर हांव कित्याक सकयल बसून त्या सुण्या बरी जियेतां. हें जावन आसा सवाल. पूण आज इस्त्री परख्या धर्माची, दुसऱ्या गांवाची, जुदेव न्हय जाल्यार ती म्हणटा म्हजे थंय भावार्थ आसा सोम्या, म्हजे लागीं भावार्थ आसा, इल्लोसो जावंक पुरो. पूण म्हजे लागीं धैर्य आसा तुजे लागीं बसून जेवण जेवंच येतसलें. म्हजे लागीं धैर्य आसा हांव तुजे सांगाता जियोंक. हांव हें सगळें सोडूंक तयार. म्हाका हाजी गरज ना, म्हाका तुजी गरज आसा, म्हजे थंय भावार्थ आसा. तर जेजू म्हणटा वच तुजी तुज्या दुवेक कितें तुवें विचारलें तें मेळटलें. तूं भावार्थांत घट आसाय, तूं भावार्थांत थीर जालाय तर सगळें सारकें जातलें म्हणून. मोगाचें न्हू, जेजू आमकां हें आमंत्रण दिता ताचे लागीं बसून जेवंक. आनी अकरेक जेजू जंतिलांक आपणाच्या साल्वासावांत भागीदार करता. जेजून दिल्लें तें साल्वासांव केवल थोड्या लोकांक मात्र न्हय, जो कोण हें साल्वासांव स्विकार करूंक तयार आसा ताका सदांच मेळटलें. तर मोगाचें न्हू, आयच्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना हे विशय आमी मनान दवरया. पयलो जावन आसा आमच्या भावार्थांत आमी थीर जावया. सबार पावटी सान पेद्रू बरी आमचो भावार्थ थंडळटा, आमी दुबावता. आमचो सरुल्लो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो म्हणटा जो कोण विश्वासाच्या रस्त्यार चलोवंक आशेता ताजे थंय दुबाव आसतलोच. दुबाव भावार्थाच्या चलोवणेचो एक अंग. जो कोण दुबावना, आथेइस्ट, कोणाक देवाचेर विश्वास ना, कोण देवाचेर पातयेना, तो दुबावना.
ताका दुबावाची गरज ना, कित्याक तो पातयेना. जो कोण पातयेता थोडे फावटी दुबावता. दुबावा वरवीं ताचें मेट आनेक मेट मुखार काडटा. तर दुबाव पाड न्हय. जर तर तो दुबाव म्हाका कुमो करता म्हज्या भावार्थाच्या जिणेंत, तो म्हाका कुमो करता, उपयोग जाता. दुसरो विशय, आमी मेजा सकयल पडुल्लें खाण जेवचें न्हय, ह्या संवसाराच्या वस्तूंक आशेवचें न्हय. बागार जेजू ख्रिस्त ताच्या मेजा भोंवती जेवंक रावून ताच्या बशेंतलें जेवंक आमकां आव्हान दिता. तर आमी त्या जाग्याक पावोवंक प्रयत्न करया. अकरेक जेजू आमकां सर्वांक तें साल्वासांव दिता. जर तर हांव तयार आसां तें स्विकार करूंक.